मुख्यमंत्र्याक वाचोवपा खातीर ढाल जावन दोनूय बाबू आयले एकठांय। दोगूय म्हणटात मुख्यमंत्र्याचे बेस बरें चल्लां काम। मुख्यमंत्र्यावेलो हल्लो म्हळ्यार बहुजन समाजाच्या फुडाऱ्यांचेर जाल्लो हल्लो। विरोधकांकडेन दोनूय बाबूंचो युक्तिवाद। गालजीबाग तळपण पुलान 15 किलोमीटरांचे अंतर केले उणे, पूण थळाव्या लोकांचो प्रस्न अजूनय सुटावो जावंक ना। पळयात आमची खाशेली बातमी। अंदू धाडटले गोंयचो ऊस खानापुरा। गोंयचो कारखानो अंदू सुरू जालो ना जाल्यार फुडल्या वर्साय धाडटले खानापुराच ऊस, म्हणटा गोविंद गावडे। हरमलच्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्याक घातलो घेराव। उदकाच्या प्रस्नावेल्यान केलो बोवाळ। 2 दिसां भितर प्रस्न करता सुटावो। आमदार सोपटेन दिले उतर। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। पदाचो सोपूत घेत सावन वेगळ्या वेगळ्या मुद्द्यावेल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक साबार प्रस्नांक तोंड दिवचें पडलां। बुधवारा मंत्रिमंडळान मुख्यमंत्र्याक तेंको उक्तायलो। कांय लोक कारण नासतना मुख्यमंत्र्याचेर टिका करतात अशें तांचें म्हणणें। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जालो तेन्नाच्यान म्हादय, रस्त्यार पडिल्लीं फोंडकुलां, लायट, मरिना आनी आतां नाफ्ता अशा कितलेशेच प्रश्नांक ताका तोंड दिवचें पडलें। मुख्यमंत्र्याचेर आरोप करपाची एकूच संद विरोधकांनी सोडूंक ना। हालींच कांय जाणांनी ताची खाजगी जमिनीचो विशय वयर काडिल्लो अशें तांचें म्हणणें। ह्या सरकारा भितर सगळे तरेचे बहुजन समाजाचे लोक आहा। फर्स्ट टायम आमच्या हिस्ट्री भितर आमकां बऱ्यांतलो बरो बहुजन समाजाचो लिडर मेळ्ळो। एज अ चीफ मिनिस्टर 18 वरां काम करपी आनी तेज्या अंडर जें गव्हर्मेंट हें चल्लेलें आहा तें प्रामाणीकपणान चल्लेलें आहा। काही लोक टिका करतात तेका आमी पर्वा करना। आतां जेन्ना बहुजन समाजाचो चीफ मिनिस्टर जाता जाल्यार काही पोटान दुखताच, काही भायर पडलेले आहा, काही काडलेले आहा, ते खंय ना खंय त्रास करतले, तेजे आमी पर्वा करचे ना। गोंयच्या लोकांक कितें न्याय दिवपा जाय तो 100% दितले। म्हादय हेजे भितरल्यान आमकां फूल गॅरंटी आहा चीफ मिनिस्टराची। गोंय खंयचे खंय व्हरपा ना तो, गोंयान जें खरें आहा तें दितलो। विरोधक आसा, जागे आसा म्हणून दाखोवपाचो प्रयत्न म्हळ्यार खंयच्या लेवलाक, खंयच्या थरार वचप, खंयच्या वैयक्तीक कोणाचें वचप आनी कितें वचप हें अशें आसपा जायना। म्हणून खऱ्या अर्थान आयज बहुजन समाजाचो मुख्यमंत्री आसा, यंग आसा आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, आमकां सगळ्यांक ज्या पद्दतीन ते मेहनत करतात। आयज काही प्रमाणात जे फायनान्शियल कंडिशन वयर सकयल आसतना सुद्दां आयज गोंय फुडें व्हरपा खातीर अहोरात्र प्रयत्न करप जाता। आनी अशें करतना काही लोकांक पळोवपाक जायना तें तांकां दिसता की जेन्ना नवीन सीएम आसा हें जावचें ना, पूण तेणी बऱ्यापैकी तें हें केल्लें आसा, बऱ्यापैकी सगळें घेवन फुडें सरता। त्या काही लोकांक तें पळोवपाक जायना आनी पळोवपाक जायना म्हणटकीर फ्रस्ट्रेशनाचेर येवन कांय तरी असले काही गजाली घडटात। पण अशें हेजे फुडें तरी जावचें न्हय हीच आमची विनंती। जे तुमी सरकाराक नदरी हाडून दिवपाक जाय दियाच, पूण विशूक उलोवपाक जाय उलय नाका। परवरीच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी। फाटली 50 वर्सां वाट पळयतकीर निमणे तळपण, गालजीबाग आनी माशे अशे 3 पूल आनी काणकोणा 4 रस्त्या वयल्यान माशा मेरेन बायपास तयार जालो। आतां शुक्रारा ताचें उक्तावण आसा। हाका लागून मडगांव कारवार राष्ट्रीय महामार्गा वयल्यान वतल्यां खातीर 15 किलोमीटर अंतर उणें जातलें। मात थळाव्यां खातीर माशेच्या न्हंय पलतडी गालजीबाग वचपाचें अंतर कितलेशेच पटींनी वाडलां। जाणटेल्यांचे तर हाल जावपाचे आसात, पूण तेचे कडेन कोणेच अजून लक्ष दिल्लें ना। गोवा 365 उक्तावणाची बातमी दितकीर माशेची एक जागृत महिला आनी आदली पंच उर्मिला लोलयेकारान सोशल मिडियांतल्यान हे गजालीचेर लक्ष ओडलें। आमी तिका वचून मेळ्ळे। तिणें स्वता येवन परिस्थिती दाखयली। ही पयलींची माशे गालजीबाग तार। वचपाक फकत 5 मिनटां लागतालीं। पूल बांदतना तार मोडून उडयली। कामगारां खातीर बांदिल्लो हो चलत वचपाचो तात्पुरतो पुलय मोडटले तेन्ना लोकांक माशेच्यान पुलावेल्यान चलत गालजीबाग वचचें पडटलें। पूण वयर चडपाक आनी सकयल देंवपाक सोपणांच बांदिल्लीं नात आनी हो पूल आसा रस्त्या वयल्यान 10 मीटर उंच। ह्या पुला लागून जी मोटरबोट आशिल्ली ती बंद जाली आनी लोकांक यो वच करपाचो, जे स्थानीक लोक आसात, भुरगीं आसात, चर्ची वचपाचे लोक आसात, डॉक्टरा कडेन, बँकेक आनी जे नुस्तेकांनी, ह्या सगळ्यांनी वाट ही प्रत्यक्ष वाट जी 10 मिनटान पावताली ती बंद जाली। धक्क्या पासून त्या धक्क्या पर्यंत त्या पुला वेल्यान तुका 5 मिनटां सुद्दां नाकात। तेच जर तुम्ही वयली पुला वेल्यान लोकांचो वच म्हणून सांगतात जाल्यार तुम्ही विचार करात। मातशें बस धरपाची, पैंगीण वचपाचें, पैंगीणच्यान मागीर गालजीबागच्यान हांगा वचपाचें, सॉरी पैंगीण बाजारांतल्यान गालजीबाग वचपाचें। तुम्ही विचार करात, हो जवळ जवळ दोघी अर्ध पावण वरा वेळ गेला।
समज जर ह्या न्यू ब्रिजा वयल्यान जर चलत गेलो जाल्यार अंदाजे कितलो टायम लागतलो? अर्द वर जरी गेले तुमकां 20 मिनटां तरी लागतली 20 आनी तेतून भितर दनपारचो वता बरा तो कोणाकच शक्य ना. 20-25 मिनटां तरी लागतली. तो कितें डॉक्टर पावसकारा घरा फाटल्यान खंय तो स्टेप्स करपाचे तेंगे मना आसा. दुसरी स्टेप्स खंय त्या वटेन पलतडीन मातशें त्या वटेन पलतडीन जातली. ते डिस्टन्स कितें जवळ जवळ 1.5 किलोमिटर तरी पूण जातले हे गॅरंटी जातले स्टेप्स हे जातले? गॅरंटी हांव कशें सांगतलें? तर ह्या ब्रिजाची जशी आमी 40 वर्सां वाट पळयली तशी स्टेप्साची कितली वर्स वाट पळयताले लोक? आनी पूल सोंपता आनी माशेचो रस्तो लागता थंयच हें जंक्शन उबारलां. देवतेवेल्यान स्पिडीन येवपी वाहनां हांगा पावतकीर अपघात जातले काय कितें अशी भिरांत हे पळयतकच दिसता. हे मॅनेज जालें ना, हे सारकें जालें ना. परत परत जेन्ना ट्रॅफिक जेन्ना सुरू जातलें तेन्ना मागीर कोण कंट्रोल करतले हांगा? कारवारच्यान जी येता न्ही तांकां हांगा 2-3 वाट आसात. तांकां ती तो पुला वेल्यान वचप धाकशी वचप कळना. मडगांवच्यान कारवार वतले लोकांक सुद्दां जेन्ना येता तेन्ना परत तो हंजान येतले त्या पुला कडच्यान एक वाट आसा, अशी एक वाट आसा. म्हळ्यार खंय बोर्ड बी अजून तरी म्हाका कांय दिसना. गटाराचें प्रयोजन कांयच ना. हे उदक खंय वतले हे पावस ह्या पावसा म्हाका खबर ना कितें जाल्लें तें. मुखाली भाजी जेन्ना सुरू जातली तेन्ना लोकांक हेजे मुखार मुखार त्रास जातले. आनी 4 रस्त्यार लायिल्लो हो बोर्ड पळयात. तो स्ट्रेट गेल्लो रस्तो 4 रस्ते हांगासर पावता. पूण ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान हांगासर जो सायनबोर्ड लायला चावडी काणकोण स्ट्रेट म्हणून लायला. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. संजीवनी साखर कारखानो ह्या वर्सा सुरू करप शक्य नाशिल्ल्यान गोंयचो ऊस खानापूरच्या साखर कारखान्यात धाडटले. संजीवनी साखर कारखान्याची स्थिती अशीच उरल्यार फुडल्या वर्सा लेगीत गोंयचो ऊस खानापुरा धाडटले अशें सहकार मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. पूण अशें आसले तरी कारखानो फुडल्या वर्सा सुरू जातलो असो आशावादय ताणें उक्तायला. ऊस खानापुरा धाडचे पयलीं ताचें वजन करपाची मागणी घेवन ऊस उत्पादक शेतकारांनी मंत्री गोविंद गावडे आनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. गोंयचो ऊस खानापुरा व्हरपा खातीर सरकार पयशे फारीक करतलें. सरकारान ही गजाल मान्य केल्या. तशेंच ऊस आदींच्या दरानच घेतले अशें गावडेन सांगलें. फाल्यां सकाळीं येता कडेन आमी जें काम आमी हातांत घेतिल्लें आसा रिवायवल ऑफ द शुगर फॅक्टरी प्लांट सगळो घडये आमी फाल्यां फुडल्या वर्सा ऊस सुद्दां जर मारपाचो जर एखादो फाटीं उरले कारण ते टेक्निकली आसा हांव ओपन आहा जाल्यार आमकां हो जो प्रोसिजर जो आसा इट वील बी रिपीटेड इन द नेक्स्ट इयर. पूण मुखार आमी कॉन्फिडंट आहा की बाबा ते जातलें आनी ताजे खातीर हांवें सगळो प्रोसिजर हांवें सुरू केल्लो आहा. जी वेट जी आमी करतात ती तरी गोंयान करची अशें तांचें म्हणणें आसा आनी ताजे कडेन आमी इन्स्टंट तांकां होकार दिल्लो आसा. कारण गोंयान करप आनी ते आमी भायर जी आमी फॅक्टरी जी सिलेक्ट केल्ली आसा तातूंत करप थोडोसो फरक येतलो. पण ताका आमचे कडेन ऑप्शन ना कांय. शेतकारांक खुश दवरपा खातीर ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी हांवें तांगेले एक्सेप्ट केल्ल्यो आसा. तांणी जे 600 रुपया जे कितें मागिल्ले आसा एक्स्ट्रा तितूंतल्यान थोडे तरी हांव तांकां दिवपाचो प्रयत्न करतलो. कारण म्हाका शेतकार कोणा मुखार रडिल्लो नाका, तेजो कोणो जो आसा तो बावगलेलो नाका, तो शुगर केना भशेन तसोच अपरायट उरचो हें म्हजें मत जावन आसा. तांकां जो रेट मेळटलो तोच रेट आमी दितले. फाटले फावटी मेळ्ळा तो वयल्यान जाल्यार आमी एडिशनल आमी स्पेंड करता फक्त टू डू द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द शुगर केन फ्रॉम द गोवा टू खानापूर. तांकां पयलीं पासून संवय जाला. ऊस मारपी सुद्दां आमीच दिया म्हणटा हाडून ते. खंय तरी तेंच्यांनी थोडे कश्ट घेवंक जाय. सरकार कितें कितें करतलो? ऊस मारपाचें काम सरकाराचें न्हू. ज्या मतदारसंघात सगळ्यात चड ऊस पिकता त्या सांगे मतदारसंघाचो आमदार प्रसाद गांवकार म्हणटा ह्या विशयाचेर सरकार वा ऊस उत्पादक संघटनेनूय ताका विश्वासातच घेवंक ना. खंयची मिटींग? शुगर केन तूं जे शुगर केनाचो विशय लावन दवरता तेजे आयज मिटींग जाता तुमी दिसना. म्हाका कांय इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें एक्चुअली. शुगर केन फॅक्टरीची आज जी मिटींग जाल्या तेजी इन्फॉर्मेशन म्हाका कांय ना. जेन्ना खंयची मिटींग जाता कितें जाता जाल्यार तें आमकां कॉन्फिडन्साक घेवचें अशी म्हाजी एक मनांतल्यान म्हाका दिसता. पूण म्हाका दिसता आमदाराक कॉन्फिडन्साक घेता. कित्याक जेन्ना जेन्ना एक गोश्टी घडटा आयज शेतकी संघटने कडच्यान म्हाका कांय रिपोर्ट ना. नॉर्मल जो उसकार आसा तेंचे कडच्यान कांय विशय ना. आयज जावं ऑफिसांतल्यान डिपार्टमेंटा कडच्यान आमकां फक्त एक मिटींग आसा म्हण सांगन जाल्यार पुरो जालें. इतलेंच पुरो जालें आमकां. सचिवालयातल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. घेऊया एक ल्हानसो विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेत 130 पॅरा शिक्षकांच्या कंत्राटांचे नूतनीकरण केले. तशेंच रस्त्यांच्या कामां खातीर 300 कोटी रुपयांची अर्थीक मान्यताय दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. सोलर पॉवर कंत्राटदाराक आनीक 3 वर्सांची मुजत वाड दिवपा बरोबरच आनीक हेर गजालींकय मान्यताय दिली. पयलें डिसिजन जें आसा इट इज आमचे 130 पॅरा टिचर्स आशिल्ले तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्युवल करपाक जाय आशिल्लो. वी हॅव रिन्यूड द कॉन्ट्रॅक्ट
एंड ऑल्सो तांची सॅलरी जी आसा ती सॅलरी तेंची हायक जाल्ली आसा विच इज 34,290. PWDचो जो टॅक्निकल प्रॉब्लेम आशिल्लो, फायली थोड्योश्यो फुडें वचनाशिल्ल्यो, बट टॅक्निकल प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. वी आर ऑलरेडी गिवन द प्रोविजन ऑफ 300 crores रुपीज फॉर द PWD. त्या खातीर सगळ्यांची ज्यो कामां थोडीशी पेंडींग उरिल्ली ती पटकन ह्या 15 दिसांक सगळी म्हणजे सगळ्या जाणांक फायनान्शियल एप्रुवल जे आसा हें मेळटलें. अपोजिशनाची सुद्दां जी फायनान्शियल एप्रुवलाक फाटल्यान उरलेली त्या सगळ्या जाणांक ऑलमोस्ट आमी फुडल्या 15 दिसांक 300 कोटीची कामां जी आसा ही फायनान्शियल एप्रुवल दिले वयतली. Total up to 2022 पासून 150 megawatts of renewable energy, whether solar, wind आणि बाकीचे रिन्युएबल एनर्जी कॉन्सेप्ट जो आसता. एक एग्रीमेंट 12 वर्सां पयलीं केल्लो, ताका ₹7.79 पर युनिट दिल्ले. तो आमी आतां एग्रीमेंट काबार जाल्लो, तो आमी ताका नेगोशिएट करून ₹5.5 हाडला, पूण आमी फक्त तो 3 वर्सां केला. टेंटेटिवली आमकां रेट ₹2.97 पर युनिट मेळपाचें आसा, पूण दॅट इज आफ्टर 3 years. सो वी हॅव एक्सटेंडेड विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विथ द ₹7.79 आसलो तो 550 केलो अप टू फॉर 3 years. सेकंड डिसिजन आमची फ्रांसीस म्हणून स्कीम आशिल्ली इन डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनान, म्हणजे आमचे 3 प्रोजेक्ट कंटिन्यू आसा. सो दॅट ती स्कीम आमी कंटिन्यू केल्या टील दॅट प्रोजेक्ट्स आर कंप्लिटेड. 3 प्रोजेक्ट म्हापसा एक आनी अजून एक 2 कडेन म्युनिसिपालिटीच्या अंडर ते प्रोजेक्ट चालू आसा. थर्ड डिसिजन जे आशिल्लें, इट इज एन अमेंडमेंट इनटू द रूल 6A ऑफ द गोवा डमन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्री रूल्स 1983. तितून एक अमेंडमेंट केला. ताजी आमी ट्री कटींग करता आसतना आमी डेपोजीट करताले फक्त ₹200. तेजी आमी इनक्रीज करून इट इज 1,000 केल्ले आसा, वीच इज एक्चुअली रिफंडेबल. फोर्थ अमेंडमेंट जो आसा वीच इज एन रिएम्प्लॉयमेंट फॉर द पेन्शनर्स जे आसा, हे हांकां दिता आसतना तांकां बाकीचे बेनिफिट्स जे मेळपाक जाय आसले एक्सेप्ट देर कॅज्युअल लीव तांकां मेळटली 2.5 days फॉर द कॅज्युअल लीव फॉर द पर मंथ, बट बाकीचे बेनिफिट्स जे आसा हे तांकां रिएम्प्लॉयमेंट जाल्ल्यांक मेळचे ना. परवरीच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांनी सरकाराच्या विरोधात खर आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यां खातीर राखून दवरिल्ल्यो नोकऱ्यो जनरल कॅटेगरींत दिल्यात असो तांचो आरोप. गोंयच्या आमदारांक भलायकीचे सगळे तरेच्यो सुविधा मेळटात, पण स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत कसलेच तरेच्यो सुविधा दिवंक नाशिल्ल्याचो शिणय ते काडटात. सरकाराच्या नोकऱ्यांविशींच्या धोरणाचो निषेध करपा खातीर बुधवारा स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांनी पणजे मूक मोर्चा काढलो. सरकाराच्या विरोधात 2 महिने जाले ते आंदोलन करत आसात. आता 9 डिसेंबराक तांणी फोंड्यां निषेध धरणे धरपाचें थारायलां. आमचे जो अन्याय जाला, अन्याय जाता, सरकार ताजेर कांयच लक्ष घालिनात. सरकारान पूर्णतः दुर्लक्ष केल्लें आसा. गोवा मेडिकल कॉलेजान तांकां कसलीच फॅसिलिटी ना. आयज आमदारांक थंय फुकट सगळ्या फॅमिलीक सवलती दिल्ले आसा. म्हाजे आवय सुद्दां कॅन्सर जाल्लो, ताजेर ट्रिटमेंटूय तांच्यांनी करूं शकले ना, कारण तांचे कडेन सवलती दिवना फ्रिडम फायटरा खातीर, फक्त आमदारा खातीर दिल्ले आसा. आयज आमी ह्यो ज्यो झगडटा ते फक्त आमी जॉब दियात म्हणून, आमी सरकारा कडेन बाकीचे कांयच मागिनात. सरकारान जनरल पोस्टांतल्यान काडून CFA पोस्ट दिल्ले आसा, म्हणजे CFA पोस्ट जे आसलेले फ्रिडम फायटरा भुरग्यां खातीर तेवूय तांच्यांनी जनरल कॅटेगरी काडून भरले. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार निलिमा वळवयकर हे जे कॅन्डिडेट्स आसा आमच्या वांगडा फ्रिडम फायटरचे चली वळवयचे, ताज्या नांवान तुमी पळयात हांगर निलिमा वळवयकर ताज्या नांवान हे दुसऱ्याकूच पोस्ट दिल्लो आसा. तेन्ना म्हाजो जॉब जो कोणाक दिला जर न्हू जाल्यार ताका CMान हेजेर सारके इन्क्वायरी करची आनी ताका ताबडतोब जॉबा वयलो देंवोचो. आनी तशेंच हे जे कोणेन केला पळय न्हू हेज्या हे करच्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा ताका डायरेक्ट टर्मिनेट करचो. हांकां जर आयज जॉब दिल्लो आसत जाल्यार 50% जे काम आसा तें आमगेलें सॉल्व जाता. आनी सरकारा कडेन आमची मागणी आसा, जे भुरगे सगळे हाजे हांगासर आसा क्वॉलिफायड आसा आनी तांकां प्रत्येक जणाचे डाटा गव्हर्मेंटा कडेन पाविल्लो आसा, त्या भुरग्यांक तरी पयलीं सरकारान ताबडतोब 2 महिन्या पयलीं तांकां जॉब दिवचे. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. म्हादयचे तापिल्ले उदक आतां फोंड्या म्हालांत पावला. कर्नाटकान म्हादयचें उदक आपले वटेन वळिल्ल्यान तशेंच हेर न्हंयो गोंयांत येवपा पासून आडायल्यो जाल्यार गोंयाचेर कितें भयानक परिणाम जाव येतात ते सांगपा खातीर म्हादय बचाव आंदोलनान सरकाराच्या विरोधात फोंड्यां जाहीर निशेध सभा दवरल्या.
म्हादय बचाव आंदोलनाचे वतीन शुक्रारा 29 वेर फोंडेच्या पोरण्या बस स्टँडा कडेन दादा वैद्य चौकात सांजे 4 वरांचेर म्हादयच्या संदर्भात सभा आपयिल्ल्याची माहिती सुरेल तिळवेन दिली. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवपी हेर न्हंयो आडावपाचोय कर्नाटकाचो प्लॅन चल्ला. ताका विरोध करपा खातीर तशेंच कर्नाटकान दिल्लें पत्र केंद्रान अजून फाटीं घेवंक नाशिल्ल्यान ह्या अन्याया विरोधात झुजपा खातीर गोंयच्या तरणाट्यांनी एकवट दाखोवपाचें आवाहन तिळवेन केलां. या म्हादयच्या लढ्यात तुम्ही सहभागी जाया. कर्नाटकात तिचो उगम जाता म्हणून कर्नाटकात तिचे उदक व्हरता आनी आमकां सुक्यार दवरता, गोंयाक सुक्यार दवरता. हे जावपाक दिवपाक जायना. कारण हे जर जालें जाल्यार तुम्ही विचार करा, तुम्ही दिसाक जर 2 लिटर उदक पिता आनी तुमकां जर फक्त अर्द लिटर दिसाक उदक दिलें जाल्यार तुम्ही डिहायड्रेट जातले, घुंवळ येवन पडटले. तशीच गोंयची परिस्थिती जातली. गोंय डिहायड्रेट जातलें, गोंय घुंवळ येवन पडटलें, सोंपतलें आनी ते जावचे न्ही म्हणून तुम्ही तरणाट्यांनी ह्या लढ्यात सहभागी जावपाची खूब गरज आसा. म्हणून 29 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर दादा वैद्य चौकान तुम्ही सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन हजर रावचें. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. जांकां उदक मेळूंक ना तांकां टँकरीन उदक पावयतलो, पूण 2 दिसां भितर उदकाचो प्रस्न सुटावो करतलो. मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन हरमलकारांक आश्वासन दिला. फाटल्या 2 दिसां सावन उदक नाशिल्ल्यान बेजारिल्ल्या हरमलकारांनी मोर्चा काडून PWDच्या उदका पुरवण विभागाच्या अधिकाऱ्याक बरोच उजरायलो. मोर्चाची माहिती मेळटकीच थळावा आमदार दयानंद सोपटेन PWDच्या अधिकाऱ्यांक घेवन धांव मारली आनी लोकांची समजूत काडली. कांय जाण बरेच फुर्योज जाले, पूण सोपटेन ताचें म्हणणें आयकून घेवन हो प्रश्न बेगीनच जाग्यार घालपाचें आश्वासन दिलें. हरमल आमकां 3 वरां पासून कित्याक येयना? 3 वरां पासून कित्याक येयना? बारकेड आसा खंयच्या गांवाक खंयच्या वाड्याक केन्ना दिवप ती बारकेड आसा का तुजे मनीस येतात थंय जाय ते वाड्याक सोडटात. स्कीम आसा, तेंचे स्कीम आसा सगळे 2002 कमिशन गेले तेन्ना 3 सारखे ते कनेक्शन आशिल्ले ते. आतां ते वार्ड 18 सराचे वयर जाले ते आनी स्कीम्स अशेच उरले. 15 MLD उरले ते. रस्त्याचो उदक प्रॉब्लेम असो, उदकाचो प्रॉब्लेम असो, लायटीचो प्रॉब्लेम असो, विनाकारण कोण तरी फुलयले आनी फुडें सरले अशें करूं नाकात. विनंती परत करता इतल्या खातीर जो विशय आहा तो आमदारा पर्यंत पावयात. आनी येदा कदाचित आमदार जर फेल ठरलो काम करपाक, जर यू आर फ्री टू डू एनीथींग, तेन्ना हांव ब्लेम करतना. मोर्चा हाडलो उदका खातीर. म्हाका जेन्ना कळ्ळें एश्युरन्स दिवनय जर ऑफिसर काम करिनात, वयर पर्सनी आयलो, ज्या जाग्यार वचपाक जाय पंप पळयलो, सगळे पयले जाणून घेतले, तांच्यारसून कमिटमेंट घेतले आनी काल सबंदीत फीडबॅक घेता आसतना कळ्ळें की जे प्रॉब्लम आसली ज्यांचे उदक पावना लागले अशे 75 लोकांचे म्हणजे 75% लोकां पर्यंत उदक पावयले. आनी म्हाका 2 दीस दियात. मेजर प्रॉब्लम आहा आनी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करपाक टायमूय तसो चड जाय. 30 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट दुयेंस सगळे जाल्ले आहात. काम जरी सुरू केले व्हडलो प्रोजेक्ट 75 कोटीचो 2 वर्सां तरी वतली. 2 वर्सां हांव तुमचे कडेन म्हाका ना उदकाचेर गांवात टायम बीन खंय बोरवेल तुमी जागो दिता ते बोरवेल मांडटलो, खंय करपाक जाता तितलें करतलो. येत पर्यंत आमकां आतां ताणें उदकाचें आश्वासन दिल्लें आसा, तेची आमी मातशी तरी आमी दखल घेवया आनी ताका 2 दिसांचो टायम दिला. तो 2 दिसां भितर आमी कितें तरी पळोवया कितें जाता तें. आयज बाईंत हें काम आपणाचें निश्चित घेवन तर काम केलां सुरवात, ताका हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमदार प्रत्यक्ष भेटी घेयलो ग्रामस्थांच्या, तेणी तेचेर विचार केलो आनी तेणी काम सुरू करपाक PWDच्या अधिकाऱ्यांक हे दिले, सूचना केली. हे जी आहा तो ताका फक्त पेडण्याचो पूर्व भागच दिसता, तो जास्त पूर्व पेडण्याचंच काम करता, पश्चिम पेडणे हे ताका खबर ना जास्त. हरमलच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. आता मारुया हेर खबरांचेर नदर. पळोवया न्यूज राऊंडअप. म्हादय विशीं जनजागृताय करपाक म्हणून कला अकादमी कडेन एकठांय आयिल्ल्या काँग्रेसीच्या वावुरप्यांक पुलिशेन अटक केली. अयोध्या निवाड्याचे फाटभुंयेर लायिल्ल्या 144 ह्या जमावबंदी कलमाचो भंग केलो म्हणून तांकां अटक केली. कुडचडे काकोडा वाठारांत येवपा आशिल्ल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे सुवातेची मंत्री मायकल लोबोन बुधवारा पळोवणी केली.
डिसेंबराचे 13 तारखेर ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घालतले आणि उपरांत 16 म्हयन्यान हो प्रकल्प पुराय करतले अशें मायकल लोबोन सांगले. फडणवीस सरकार कोसळिल्ल्यान उद्धव ठाकरेचो मुख्यमंत्री जावपाचो मार्ग मेकळो जाला. हे फाटभुंयेर गोंयचो शिवसेनेचो मुखेली जितेश कामतीन उद्धव ठाकरेक परबी भेटयल्या. सरकार स्थापन करपाच्या हालचालींनी मुखेल भूमिका आशिल्ल्या संजय रावताकाय ताणें परबी दिल्या. लोकांक उतर दिले प्रमाण चांदोर आणि कुंकळी वाठारांत रस्त्याचे हॉटमिक्स डांबरीकरण आणि खड्डे पुरोवपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. 15 कोटींचो हो प्रकल्प आशिल्ल्याचे थळावो आमदार क्लाफासियो डायसान सांगले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.